नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आम आदमी पार्टीक सोपोवपा खातीर बीजेपीन खंय ऑपरेशन झाडू सुरू केला म्हण आपाचो मुखेली मुख्यमंत्री केजरीवालाचो दावो. केजरीवालान कार्यकर्त्यां सयत दिल्ली बीजेपी मुख्यालया कडेन मोर्चा व्हेलो, मात पुलिसांनी तांकां वाटेर आडायले. कांय जाणांक ताब्यांत घेतले. वेंचणुके उपरांत आपाचे बँक अकाउंट फ्रीज करतले, ऑफिसां खाली करपाक लायतले म्हण केजरीवालाक दुबाव. प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है. प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए, इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है. उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है. इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है. आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा. ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा. ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का. अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया. इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया. बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया. अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे. तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज. रिनोव्हेट केल्ली कला अकादमी पहिल्या पावसांत अर्दवर लेगीत टिकली ना. तियात्र चालू असतना प्रेक्षकांचेर पावस, सिटां थपथपीत. पळयात रिपोर्ट. रस्त्यार तियात्र चलता, लोक भरला, लोकांक भितर एसी लागना, गरम जाता म्हणून उदक सोडला, एसी चलना म्हणून सगळें उदक भितर पडटा हॉलान. हांगासर लोक जे पयशे टिकेट काडून जे तियात्र पळोवपाक आयले तांकां उठचे पडले. सो अशा तरेचे हांगासर चित्र अजूनय दिश्टी पडटा. वयल्यान धाकटो पावस पडलो, आतां पळयत जाल्यार अर्दे वर सुमार पावस पडलो, त्या अर्दे वरा पावसान हांगासर उदक येयलें आनी लोकांक उठचे पडले. सो आमी पळयता की कला अकादमी रिनोवेशन हें सदांच आमी इतलें दीस पळयता की कितें ना कितें प्रश्न येत आसता की 50, 60, 70 कोटी सुमार मोडून जर कला अकादमी रिनोवेट केला जाल्यार उदक कशें येता हो प्रश्न लोकांक पडटा. कारण लोक हांगासर तियात्र पळोवपाक येता जावं नाटक पळोवपाक येता, ते आपली तिकेट काडून येता आनी तांकां अशे तरेचे प्रॉब्लेम जाता. सो हाचेर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जावं PWDचे मिनिस्टर आसूं जावं जे कोण ऑफिसर आहा तेंच्यांनी हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा. कारण हांगासर इतले पयशे मोडून जर हे कामाचो अजुनूय जर उदक पडटा, एक अर्दे वर पावस पडून जाल्यार जेन्ना खरो सिजन जुनाक स्टार्ट जातलो तेन्ना कितें परिस्थिती आसतली हो प्रश्न व्हडलो निर्माण जाता. सो हाचेर सरकारान जावं PWD ऑफिसर जावं हेंच्यांनी जावं मंत्र्यांनी हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आहा. स्टुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत. कला अकादमीत मिनी स्क्रॅप यार्ड. आदले फ्रीज, एसी, खुर्च्यो, ड्रॉवर्स, बऱ्यो वायट सगळ्यो वस्तू लिलाव करिनासतना उडयल्या उक्ताडार. पावस लागीं पावलो तसो कामगारांक घालून नितळसाणीचो यत्न चल्ला. गेल्या वर्सा कोसळिल्ल्या स्लॅबाचे डेब्रीस नितळ करपाक सुरू केला. पळयात प्रुडंटाच्या कॅमेऱ्यात सरकारी मिनी स्क्रॅप यार्ड.
कला अकादमीचे रिनोव्हेशना खातीर काम सुरवात जाली. ताच्या उपरांत गेल्या पावसांत कला अकादमीचो जो ओपन ऑडिटोरियम म्हणटा तो स्लॅब पडलो आनी स्लॅब पडून तो तसोच स्लॅबाची ती डेब्रीज काडपाक सुरवात जाल्ली आनी आतां ऑलमोस्ट पळयत जाल्यार एक 70% डेब्रीज ती काडलेली आसा. आनी गेले फावट आमी जेन्ना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर उलयलो गोविंद गावडे कडेन ताणें सांगलेलें की कोड ऑफ कंडक्ट काबार जाल्या उपरांत आमी ह्या कामाक सुरवात करतले. सद्या आसा कला अकादमीच्या कॅम्पसा भितर आनी सकाळी तुमकां आमी न्यूज दाखयली की कला अकादमीचो स्लॅब पडलेलो लास्ट टायम गेल्या वर्सा तो सद्या ती डेब्रीज काडपाक सुरवात जाल्ली आसा. सो आतां आमी कला अकादमी पार्किंग एरियेच्या ह्या स्पॉटान आसा आनी मागीर फाटल्यान पळोवपाक शकता सद्या गोंयांत पावसाकूय सुरवात जाल्लेली आसा आनी ताकाच लागून हांगासर जे कितें सगळें सामान पडलेलें रिनोव्हेशन टायमार जे ते काडपाक सद्या सुरवात जाल्लेली आसा. हांगासर कामगार तुमी पळोवपाक शकता ते सद्या जे कितें लाकडां आसा हांगासर ड्रॉवरां बी सगळी बेश्टी उडयल्या हांगासर. AC आसा, AC सगळे कंडेन्सर म्हण नाका. हे कला अकादमीचे बोर्ड आसा पळोवंक शकता तुमी, नांव बरयलां कला अकादमी. सगळी टेबलां हे पळय एक्चुली बेगिनाच तेंच्यांनी ऑप्शन करपाक जाय कारण हेतूंतल्यान तांकां एक स्क्रॅपांतल्यान पयशे मेळपाक शकताले. बट अशे तरेन उडोवनय आतां पावसा जर उरले जाल्यार ते सगळे पिड्ड्यार जातले. एरिया हे जातली जी एरिया जी ऑक्युपाय केल्ली जातली पळोवपाक शकता हांगा तुमी. तुमकां खुर्च्यो आसा, मागीर सिटर सगळे आसा. हो फ्रीज तुमी पळोवंक शकता, फ्रीज हांगा असो उडयला हो पळय. सो फ्रीज हे कला अकादमीचे हे बरे आशिल्ले एक्चुअली यूज करपाक जाता हे पळोवपाक गेले जाल्यार. सो हे सगळे हांगासर पळोवंक शकता खुर्च्यो उडयला हांगासर. ह्यो पयलींच्यो चेअर आशिल्ल्यो कला अकादमीच्यो त्यो आसा. कला अकादमीच्या कामाक स्लॅब जो पडलो ते कामाची परतून सुरवात जातली अशें आमकां दिश्टी पडटा. प्रुडंट खातीर कांपाले वयल्यान रुपेश राव. लोकसभेच्या 5व्या टप्प्याचे 6 राज्यांनी आणि 2 संघ राज्यांनी सोमारा मतदान. अमेठी, रायबरेली, लखनौ, बारामती, धाराशिव, मुंबई सारखिल्या प्रतिष्ठित मतदारसंघासयत वट्ट 49 जाग्यांखातीर जातले मतदान. गेल्या फावट अमेठीत हारल्या उपरांत ह्या फावट काँग्रेसीचो राहुल गांधी UPच्या रायबरेलींतल्यान वेंचणूक लढयता. गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेन म्हापशां अर्बन बँकेत 91 लाख रुपयांचे डिपॉझिट आशिल्ले. बँक बुडली, 5 लाख मेळ्ळे. मात संघटनेचे सुमार 86 लाख रुपया बँकेत अडकल्यात. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचो अध्यक्ष अभय मांद्रेकार उलयलो. सरकारान कर्मचाऱ्यांचे पयशे मेळोवन दिवचे म्हण असोसिएशन मागता. ओल्ड पेन्शन येवजणेचो विशय खंय केंद्राकडे आसा. पयलीं आमचे 91 लॅक्स आसले ते त्या बँकेन आमच्या गोवा म्हापसा अर्बनान दवरल्या कारणान मागीर बँक लिक्विडेट जाली, बुडली म्हणटा तशी. सो आमी आतां वचोन तेंचे जे एडमिनिस्ट्रेटर बसयल्ले आसा तांकां आमी मेळ्ळे. कित्याक हो पयसो आसा पळय न्ही, तो पयसो कसो आसा सर्वसामान्य आमच्या स्टाफाचो आसा. आतां गोवा असोसिएशन चलयतलो जाल्यार कशें चलयतले आमकां भरपूर प्रॉब्लम येता. थोडे आमी कितें करता की आमचे पयशे तशेंच कॉन्ट्रिब्युशन जे जाता तितून चलोवपाक आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जाल्ले आसा. आनी आमी सरकारा कडेन ह्या माध्यमांतसूनय मागता की आमचे हे कर्मचाऱ्यांचे स्टाफाचो पयसो आसा तो बेगीनच्या बेगीन आमकां दिवचो असो म्हणून तेजेर एक सोक्ष काडचो. आमी सगळ्यांक मेळ्ळेले आसा, पत्र व्यवहारूय केला आनी हेन आमी आतां करपाचें आसा. हें कितले टोटल अमाउंट आतां 84 लॅक्स आमचे दिवपाचे आसा ते म्हापसा 86 लॅक्स म्हापसा अर्बन. ओल्ड पेन्शनाचो इश्यू म्हटल्यार कसो तो सेंट्रलाक आसा सध्या. गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या CMन तो पुट अप टू सेंट्रलाक केल्लो आसा. सो तेजेर आमी फॉलोअप घेयत आसा आनी तो करिसर आमी एक ठामपणे आसतले. आनी आमकां तेंच्यांनी एश्युरन्सूय दिला की ते करून आमकां दितले अशें म्हणून. म्हणजे प्रत्येक थंय वयर वचोन सुद्दां आमची ट्राय करून घेतले सगळे. कुंकळे लोकांच्यो धर्मीक भावना दुखोवपी बायलेक अटक करची म्हणून कुंकळकार आनी शांतादुर्गेच्या कुंकळकरीण देवस्थानाच्या म्हाजनांनी हायवे आडायलो. पुलिसांनी उसरा राती श्रेया धारगळकाराक अटक केली. सोशल मिडियाचेर श्रेया धारगळकारान केल्लो पोस्ट डिलीट करून माफी मागची म्हण लोकांची मागणी. बंगालचे खाडीत 22 तारखेर कमी दाबाचो पट्टो तयार जावन 24 तारखेर ताचे रुपांतर चक्रीवादळांत जावंक शकता म्हण हवामान खात्याचो अदमास. मजगती मान्सून अंदमानात पावलो. 31 मेक केरळांत दाखल जावं ये.
3 जुनाक गोंयांत मात सद्याक पावसाचो 21 तारखे मेरेन येलो अलर्ट. राज्यात खुबशा जाग्यार सध्या जोरदार पाऊस चालू आहे. पणजेन सुद्धा पाऊस सांजचो पडलो आणि त्याच्या उपरांत खुबशा जाग्यार पणजेच्या वाठारांत खुबशा जाग्यार उदक भरलेले आमकां दिश्टी पडले. आज 19 मे आणि आजच्या दिसा अंदमान आणि निकोबार आयलँडाचेर मॉन्सून अरायव जाला आणि 31 तारखे मेरेन हो मॉन्सून केरळान येवपाची शक्यता आसा आणि तेच्या उपरांत 3 जुनाक गोंयान मॉन्सून अरायव जातलो अशी शक्यता मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान सध्या सांगला. इतल्या मजगतीन अजून एक अपडेट अशी आहा की बे ऑफ बेंगालच्या साऊथ वेस्ट एरियन लो प्रेशर एरिया फॉर्म जावपाची शक्यता आसा आणि त्या उपरांत हो प्रेशर नॉर्थ ईस्ट एरियन वतलो आणि तेच्या उपरांत 24 तारखेक वादळ येवपाची शक्यता सध्या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान सांगला. प्रुनेटा खातीर सायल मांद्रेकर वांगडा हांव चेतन गवस. फोंड्या नगरपालिकेच्या वाठारांत मान्सून पूर्व कामां नेटान चल्ल्यात. कामांचो एक टप्पो पुराय. दुसऱ्या टप्प्यातले काम नेटान म्हण नगराध्यक्ष रितेश नायक सांगता. मान्सून पूर्व कामां खंय मार्चांत सुरू केल्ली. अंदू फोंड्या उदक तुमचें ना नगराध्यक्षाक विश्वास. नाल्ल्याचें काम खंय WRDचें तेवूय बेगीनूच करतले. एक राउंड ऑलरेडी रेडी झालं. तुम्ही पहिला असं पाऊस पडला पळय एकदम मध्ये पाऊस पडलो तेन्ना इतको व्हडलो पाऊस पडलो पण खंयच तुमकां ब्लॉकेज दिसता. तुम्ही पहिला आसतले खंयच ब्लॉकेज नाशिल्ले की आमी मॅक्झिमम वेल एडवान्स आसा आणि सेकंड राउंड आतां चालू केला ना. ह्याच स्टार्टींग मार्चान सुरू केले एप्रील मध्ये सोंपयले. आतां परत सेकंड राउंड तुमी सुरू केला. तुम्ही आतां तिसवायला सुरू केलो सगळी गटारां 15 वरां खंयच येना. सो प्री मान्सून ऑलरेडी सगळे कामां जाली. म्युनिसिपालिटीचे आम्ही सगळे केला. आता फक्त ते नाला आसा पळय ते WRDचे थ्रू एस्टिमेट जावन ते करतले. तशी आमची कामां ते बस स्टँडार ते उदक जमताले पळय पेट्रोल पंपा कडेन ते एफॉर्ट कितें ते केल्या म्हणल्यार ते केल्या सगळें कंप्लीट. पळय पावस पडल्यार जावना पळय. आणि आता तेंचो जो सेकंड राउंड चालू आसा म्हणजे पयलीं जो पावस सुद्दां पडलो तेन्ना खंयच फोंड्या उदक साठोवंक ना आणि जेणे करून म्हाका दिसता पयलींच फावट हें इन एडवान्स म्हणटा तें काम जाल्लें आसा सगळे कडेन फोंड्या भितर. आणि सेकंड राउंड आतां पयरच्यान तेंचो सुरू केल्लो आसा आणि रोखडेच कोड ऑफ कंडक्ट जावच्या सोंपच्या पयलीं हें डिसिल्टिंग ऑफ नालाज ते हातीन घेतले. आयज चेअरपर्सन रितेश नायक हांणी सांगलां की मॅक्झिमम कामां जीं आहा ती कोड ऑफ कंडक्ट सोंपतकूर जातली म्हणून. फोंडेच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू. एप्रील आणि मायाच्या महिन्यात आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयांत मिठाचें उत्पादन सुमार 30% उणें जालां. पणजे पाट्यार पारंपारीक मिठाचे आगर दर वर्सा भरपूर मीठ काडटाले. अंदू शॉर्टेज. रेट वाडलो मात शेतकारांक लॉस. खासा रिपोर्ट. गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसतली की गोंयांत मिठाचो वेवसाय हो खूब पारंपारीक धंदो. तशेंच पणजे हांगासर पाटो हांगासर मीठ वेवसाय करपी खुबशे लोक आसा. हांगासर जे आमचे गोंयचे लोक आसात ते हांगासर मीठ काडटा. हो मिठाचो धंदो आसा तो ऑक्टोबरच्यान स्टार्ट जाता तो मे म्हयन्या पर्यंत. सो पावसा दिसांनी हो फूल बंद आसता. फक्त ऑक्टोबर टू मे म्हयन्या पर्यंत हो चालू आसता. पडटा एक वर्स पडना. पावस पडले म्हणल्यार सगळें हें जाता न्हू पिड्यार जाता न्हू. मागीर तेन्ना आमचे धंदो मातशी हें जाता ते तेका लागून आमी कितें सांगूंक जायना. पावस 2-3 पडटा. तीन फावटी पडले. अंदू बरें लुकसाण जालें. बरें लुकसाण. हय हांव बरें सांगता म्हाका तसले बोटीक नाका. अंदू बरें लुकसाण जालें म्हणटा बरें आमकांय पोट भरूंक जाय तेकाय कितें जावंक जाय न्हू. तशे भाशेन आमी उलयता. तशीच आमी केन्ना वायट उलयता. बरोबर. तुम्ही हांगा कितें मीठ व्हरपा आयला? हय हय. सो तुमी हेच मीठ खाता काय ते पॅकेटां खायना तुमी? कितें कितें म्हणून हेतून कितें आसा? हे बरें आयोडीनूच आहा हितून पण हे नॅचरल. हे आतां अशी 200 रुपीज किलो 200 रुपया हे किलो न्हू धबो. आतां ते 250 जाला कित्याक पावसान हे तेंचे गेले बाबडे गेले.
ह्या फावटी पळयत जाल्यार मीठ मातशें धाकटें दिसता, बारीक दिसता. सो कित्या खातीर दिसता? बारीक दिसता म्हणजे आता पावस बीस पडटा न्हू, ताका लागून तेजेर मातसो इफेक्ट जाता. तांकां तें काडचें पडटा न्ही बेगीन. ते तितले सुकना आनी तितले घट जायनासतलें. आनी मातशी मिठाची रेट्यूय सद्या वाडत आसता, वर्सान वर्स मिठाची रेट वाडत आसता. हांगा येयले जाल्यार मातशें ते ओरिजिनल रेटीन मेळटा. आनी बाजारांत जे गाडयो बिडयो घेवन येता पळय तेंची लातां ती बारीकशी आसा, कमी येता क्वॉन्टिटी. पण आता मिठाची रेट आहा ती 250 रुपये किलो आसा. आनी जे सादें मीठ आसा रेड कलरचे ते 200 रुपये किलोचे माडाक बी घालता ते. सो अशा तरेन जे पारंपारीक वेवसाय करता आमचे गोंयकार जे मिठाचो, तांकां सद्या पावसाक लागून फटको बसलो आसा. प्रुडंटा खातीर पाटो वयल्यान पणजेच्यान रुपेश रावत. असो दीस येवंक जाय जे दीस रस्त्यार सुणीं नासतलीं आनी अडॉप्शन कॅम्पांची गरज पडची ना. मनशांनी सुण्यांक माजरांक मोग करचो. जनावरां खातीर सरकारान वेटरनरी सेंटरां उक्ती करचीं. रस्त्या वयल्या जनावरां खातीर शेल्टर होम जाय. आयच्या पेट्रन माळेंत एनिमल असिस्ट अँड रेस्क्यू गोवा संस्थेचे वांगडी. पणजे ESG आयनॉक्सा कडेन 2 दिसांचो पॅट अडॉप्शन कॅम्प. तुम्ही पळयता खुबशे कुत्री मांजरी रस्त्यार आसता. तांकां शेल्टर नासता, फूड नासता, गरम आसता, केन्ना पावस आसता. सो तांकां कितें तरी एक करूंक जाय. म्हटल्यार एक शेल्टर. आतां शेल्टर्स आसा आमचे कडेन, पण आमी कितें करता रेस्क्यूईंग. केन्ना केन्ना एक्सिडंट जाता, केन्ना केन्ना कॅट इज स्टक ऑन द ट्री ऑर ऑन द वेल एंड ऑल. ते आमी चड करून रेस्क्यू टीम अशी from last 7 to 8 years आम्ही चालू केलेली आसा. All strays will be happy in their homes. Will have an owner whom the love bond will be there, because you see a dog and someone takes a breed dog, that dog also must be feeling something. The love and affection which that they this get. dog has a home. He has someone to comb. He doesn't have food also. He must be hungry for about 4 to 5 days. But my dream is a day might come that we have to stop all the adoption camps because there'll be no dogs on the roads. That's my dream, for which I appeal to people, come forward and sterilize your animals, be it home animal, be it breed animal, be it indies. Come forward, let's sterilize. Okay. I hope every town, every village in their panchayat homes comes together and does these camps. So I ask for minimum that the dog is fostered by a home for at least 2 weeks. In some situations a week, but I ask them not to vaccinate right before camp, because we've had cases where they've been vaccinated and they've picked up an infection, and it gets, even when they're vaccinated, they need that little time to adjust to it. So when they're brought here, some have come with infections and they've fallen sick. So we try to avoid all that happening. सो अशा वेळार म्हाका दिसता की प्रत्येकान एक जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान अशा तरेच्या एडॉप्शन कॅम्पांतल्यान जनावरां घरा व्हरची, तांचें स्टेरिलायझेशन करचें, तांकां मोग दिवचो, आपुलकी दिवची. तशेंच रस्त्यार जी सुणीं माजरां आसात तांकां आमी तांची काळजी घेवची. खंय तरी आमी एकामेकाक मोग करचो. जसो म्हाका दिसता की खंय तरी मोग केलो जाल्यार खंय तरी आमकां जायते फावट अशा पद्दतीचे रस्त्या वयली जनावरांची संख्या जी आसा ती कमी जावपाक मदत जातली. शिरीष कुंकळकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.